अरे वॉटेवर लास्ट टाइम तुवें आमकां सांग इतको घेवन उडयले तुवें सांगलें की आपूण सांगता त्या गोंयकारांनी आयकपा जाय त्याच्या उपरांत तुजो मुख्यमंत्री आतां आमकां आत्तां कोण सांगलें की तुवें क्वेश्चन सांग प्लीज. सांगितलं पळय हा पयलीं तीच प्रॉब्लम आहा. दुसरी म्हाका सांग तूं आतां मुख्यमंत्र्यान तुजो स्टेटमेंट केला की आमी ते होल्ड स्थगीत केला म्हणून स्थगीत वर्ड यूज केला म्हाका होल्ड केला. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की तुवें आज हियरिंगाक सांगला की आमी स्मार्ट मिटर कॅन्सल जावचे ना म्हणून. इज इट ट्रू? आमी आतां मिडिया आमकां नोटिफिकेशन जाय कॅन्सलेशनाचें ते केन्ना काडटा तुम्ही आणि 6 महिने काडटले होल्ड म्हणून. आनी वॉट अबाउट द होल्ड केन्ना इलेक्शन इलेक्शन स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट फंडिंग टू द स्टेट ऑफ गव्हर्नमेंट. कितले रे ते दुसरो प्रश्न तुगे मंत्र्यान सांगलें की आमी 1 लाख मीटर बसयले म्हणून. चीफ मिनिस्टर सांगता 1 लाख बसयले ना. कितले बसयले तुवें? I'll tell you. When the information goes to the central government, we are supposed to give the meters. So 1 lakh meters we had procured and given not going to operate the smart meter. Smart meter means it has 2 features. One is prepaid and second is automatically from आता लास्ट टाइम आम्ही तुका आयिल्ले पळय तूं एक स्टेटमेंट केल्लो मिडियाचेर ऑन रिकॉर्ड आहा. यू सेड that department will decide whether it has to be put and it is mandatory. मागीर आमकां करता तुम्ही त्या दीस तुझं टेंडरच प्रिपेड आहा मरे. So what? Right now. सो वॉट तूं जाय तेन्ना स्टेटमेंट चेंज करतलो. Right now the तू लास्ट टाइम तुजो स्टँड आशिल्लो प्रिपेड. तुम्ही म्हणटाले हांव काय म्हणना येयल्यारूय ती प्रॉब्लेम तू आन्सर व्हिडिओ तू चेक कर. तू रिकॉर्डर हा. यू सेड इट इज प्रिपेड. We are replying. See. डोंट रिप्लाय. तू तो स्क्रॅप केन्ना करतो सांग. तू लोकांक गोंयकारांक त्रासाक घातल्या. Because the media is here, they have to listen to postpaid load. So that is what my chief is trying to tell you. They are working like a normal meter. They are not working like a smart prepaid meter. So now that the honorable CM has asked us to keep this project on hold, we have kept it on hold. अरे पात्रांव 43,000 तुझे मीटर काढले आणि ना 1 मिनिट मध्ये काढले आणि घातले ते पोस्टपेडर आशिल्ले. त्या मिटरांक फॉल्ट आशिल्लो. Now, postpaid mode in Goa, we have only started with prepaid mode. The meters that have been installed in Goa are smart meters on a prepaid mode, which is similar on the postpaid mode, which is similar. Okay, right now, Guspayna, Honorable Chief Minister for the good of the Honorable Chair. Second, to revise all the bills right from November, because we have started it from 1st of November. So we are revising. Now these 10 days have gone because it is around 80,000, 70 to 80,000 on the average. To revise the entire list, it is ready. File is signed by Honorable Minister Sir. It has gone to Honorable CM Sir. CM Sir told me in the morning also get it personally, but I couldn't go with the file. It will be signed today and tomorrow the notification will come. Worst case. पेनल्टी तू सांगतालो पळय सँक्शन लोडा पेक्षा वयर कोणे कंज्यूम केला तर तुवें पेनल्टी मारना. इज युअर स्टेटमेंट करेक्ट. आता म्हजो एक तुका प्रश्न. आता तुका एक कोणी बिल्डर हाडून फायल घालता फॉर प्रोजेक्टाक तो कितलो घालता लोड एका फ्लॅटाचो. तो बेजीक असते घालता मरे. एक ट्यूबलायट एक बिल्डर जेन्ना फ्लॅट विकता तेन्ना तो बेजीक घालता. एक ट्यूबलायट एक बल्ब एक फॅन घालता आणि विकता. बरोबर घालता. जेन्ना कंज्युमर लायक कोणी फ्लॅट विकतो घेता when he goes there he'll put an AC, he'll put a fridge, he'll put a change of name तो करता पण त्यांना ते तुझो इश्यू हांवें हेचेर आयकला व्हिडिओचेर. मग तुम्ही कंज्युमराक कित्याक त्रास करता. Listen, it is not basic 1 tubelight 1 fan. It depends on 4 ACs also. Normal flat. 3 बेडरूमाच्या फ्लॅटात मॅक्सिमम 10 केवी लागत 10 किलोवॅट लागत. बट वेन द बिल्डर You first. तुम्ही पहिली लोकांक फोडा घालता क्रेडिट. First of all, people load is 0.5 kilowatt. Nowhere in the Goa there is a load of 0.5. So people subsequently have added tubelights, fan, washing machine, dryers, geyser, ACs, and though that's right. When you change, you have to change the sanction load. So now your question was sanction load. अरे फाल्यां मनीस जसो विरोध जाता तसो तो फाल्यां परत स्मार्ट टीव्ही घालतलो मरे.
The file is approved for ground plus one. How is he taking sanctions for the covered basement and the covered street? See, we are the legalities of the house is a different department. No. We are supposed I'm talking about occupancy, you get occupancy, then we are supposed to see the load. But subsequently somebody, let's say 3 rooms are there, you put AC in only 1 room. Subsequently the other consumption unit. No, we do not come to the illegalities. We can come only if somebody is using domestic instead of using commercial, unauthorized, theft, somebody has bypassed the load. Such are the illegalities. Other things of structure illegalities, we do not have a domain to check whether the structure is legal or illegal. But when Once the we get consumptions are being used illegally, it is not your domain to check. what is legal, how You are taking consumption for 100. no, we cannot. Therefore, penalty. Why are you not giving connections to the person who was wrong? First, we do not understand. इलिगल काढले की तो ताका वाटता Record after you take the connection. त्याच्या ऐकलं बाबा, after 2 क्वेश्चन कशा आन्सर करतात तो मध्ये काउंट करतात एक पाटी कनेक्शन घेतो तर आमचं मीटर रेकॉर्ड करता कितलो तो लोड आशिल्लो कितले कंजम्पशन देन ओनली देर आर प्रोविजन दॅट मीन्स यू हॅव नॉट गिवन अस द करेक्ट सॅंक्शन लोड अँड करेक्ट यूज दॅट द पेनल्टी इज कम नाउ द पेनल्टी इज ऑल्सो स्टॉप दिस पेनल्टी इज नॉट नाउ फ्रॉम 2022 वी स्टॉप इट सीएजी ऑडिट येता रेग्युलेटरी ऑब्जेक्शन येता द कॉस्ट पास थ्रू the people who are taken correct sanction law, they can complain to us. So we have to put it. I will talk not to harm everyone. आजच्या गोंयच्या लोकांचो प्रश्न आसा स्मार्ट मीटर एक स्टार्ट झालो एंटायर गोंयांत हे फावट दिला आसा 3 टायम्स येयल्या नॉर्मल आसा तेजेर लोक कन्फ्यूज आहे एक मिनिट एक सायडीन सीएम म्हणटा की हे होल्ड दवरला आता हे ओन्ली स्मार्ट मीटर प्रोसेस होल्ड आहा का एंटायर जो तुम्ही बिलिंग सेक्शन्स केला एंटायर गोंयांत जे बिल येयला लोकांक ते सगळें होल्ड केला न्यू बिल्स इश्यू केले आख्खे गोंयभरात Yeah, whoever बिकॉज have got penalty. कंप्लीट एंटायर जे बिलिंग आहा एनी वन कोणाचे तुझे सुद्धा स्वताचे बिल काड तूं सराचे काड इट वील बी रेग्युलर तुम्ही केन्नाय कितें चुकले प्रॉब्लम जाले तुम्ही कितें करता लास्ट 7-8 बिल्स काडटा क्रॉस चेक करता वॉट इज द एवरेज बिल दॅट पर्सन इज गेटिंग आनी अकॉर्डिंगली तुम्ही फर्दर वयता तशें जर पळयत जाल्यार हे फावट की लास्ट 2 बिलां जर पळयत जाल्यार 3 टायम्स मोर आहा इन दीट केस तुम्ही कितें जालें कितें मेसेज दिता गोंयांत न्यू बिलां इश्यू करता ही होल्ड करपाची भरपाची ना Whoever has got penalty from the month. काउंटर आहा हो एक कंझ्युमर आम्ही हाडू ना तो बिल घेऊन आयला ताचे सँक्शन लोड इज 9 किलोवॅट 9.48 सँक्शन सायबा तो म्हणटा ताचें कंझम्पशन हा 3 आणि तुवें ताका पेनल्टी मारल्या 15,489 मरे हे कितें टेक्निकल आम्ही टेक्निकल लोक सेम काउंटर आहा गो राव गो हांगा मान्य केलें आमी एक्झॅक्टली होच विशय आमी नवी बिलां काडा आन्सर ना चेक करून काय म्हणटा एक्झॅक्टली तुम्ही काढले न्हू सर काढले न्हू तुमच्याकडे इतली तुमच्याकडे अरे बिलां नवी काडा सर Bills are revised 70,000. बिलां कवी काडून दोन पाहिजेत ना The question now is revised. All 7 months revised are there. Plus if you want counter. एक क्वेश्चन आता तो कितें सांगता तो म्हणटा ते 7 महिने सपोज जर तुम्ही रिवाइज करता न्ही मागीर त्या लोकांनी बिल भरपाचें न्ही भरले ना रे ऐका थोडे जे चुके जे येयले लाखभर बिल येयले जर बिल भरून नेक्स्ट मंथ तुम्ही त्याका डिस्कनेक्शन करून No. For next at least some time will be given. Election has to be आमकां आमकां
अरे प्लीज ऑर्डर करा. आता हो एक एक्झाम्पल आम्ही हाच्या मुखार हाडलो वेर 15,000 ताका इलिगली ताणें पिनल चार्ज मारले. असे 1 लाख लोकांक जर मारले तर रेंडम आय डोंट नो पेनल्टी ओनली 70,000 पर मंथ. 15,000 समज जर ताणी मारली आणि अशें धरुया की 1 लाख कंझ्युमरांक जर कितले पयशे जाले जाणा 150 करोड रुपया हाजो इंटरेस्ट कोण You खातलो. cannot just multiply one case. Are you- No. No, we are not multiplying one case, sir. This is for everyone. This is for everyone, sir. Clarification, you can go to the media and tell. Let me first see. पण एक झालो, एक Of सापडलो, course. एक सापडलो. एक सापडलो. आताचेर कितें तर म्हणटा तुमच्याकडे सिस्टम असताना अशी मिस्टर स्टीवन इंटरेस्ट एन्जॉय करतो. अमित राव एक मिनिट मिस्टर स्टीवन तुम्ही म्हणले अमित कितें स्टेटमेंट केलो तो वयर रावन तुमी मिडियाचेर पळयला. आतां हांगसर 3 वरां जाली. 3 वरां लोक हे बोवाळ मारतात. तुमकां हो स्टेटमेंट करपाक कितें लोकांक तूं स्टेटमेंट करता आनी कितें सांगता? कित्याक हो स्टेटमेंट पयलोय केल्लो सीएम सराच्या बंगल्याच्या भायर सरतना थंय मिडियाक सांगले सरान सांगले स्टॉप कर रिवायज करपी ना आनी सगळे क्रेडीट दी म्हणून हो स्टेटमेंट केल्लो. स्मार्ट मिटर ऑन होल्ड म्हणून स्टेटमेंट केलो आनी सेम परते येयले जाल्यार कितें करपाचें. आज सेम स्टेटमेंट सेम विशय पर्सन हेज कम अगेन एंड अगेन. सो व्हाट शुड आय फुल फ्रेश इश्यू जावंक जाय. हेंची मिस्टेक आहा. हेंच्याकडे जर सिस्टम आसा हेंच्याकडे हायफाय सिस्टम आहा जाल्यार अशी मिस्टेकी कित्याक जाल्यो. मिस्टेक जाल्यार तुम्ही एक्सेप्ट केले. काँग्रेसीचे सरकार हे काँग्रेसीचे सरकार तू त्या दीस म्हाका टॉन्ट मारतालो. तुगेले युपी सरकारानूय केला. See, we are not here to compare. केला आन्सर करता. तुम्ही बीजेपीचे कशे उलयता. कितें उलयता तुमी? What is captured? राव रे आता तो क्वेश्चन झाले म्हाका आन्सर क्वेश्चन कसलो टाइमपास आता तुका सांगलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.